मिसाचे सुरवातेक आमी गीत घेवया A13 पेज नंबर 6. A13 पेज नंबर 6. Eklots amco sumi Ekut amco bawa Ekut amco bauti Eklots amco diuba Without miawuni Shanti Chaban Basan Sogli Kusakshan Amka Aponaryan Nikunami Yailam Eklot Samso Sumi Ekut amco bawa Ekut amco bautis Eklot amco diuba. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय दिवं. ही मिसाची भेटेक सगल्यांक माई मोगाचो येवकार तुमकां. आयची ही मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या मारुसिनो मास्करेनेस हाच्या ओत्म्या पासून आमी भेटयता. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया रोझेना फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. हेर सगळे जे कोण आपलो जल्माचो दीस वो लग्नाचो दीस मनयतात तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी जी आसात ती इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां जण एकल्याक आपल्या पेकोवणी दितल्या मिसावांचे भागेली करता आनी पेकोवणी दिवपी आमी जातले जाल्यार जेजू सारकी आमी जावंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक आमी उक्ती रावंक गरज. जायते पावटी आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक उक्ती रावंक ना. पवित्र आत्मो आमकां सुचयता तें आयकुचे बदलेक देंवचार जें कितें आमकां सुचयता तें आयकून आमी वायटान सांपडल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून कणान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलांक सांगती दोर्मदांक त्रास दिवंक आनी फातरावंक तयारी केली. दोर्मदूतांक हें गोमतोस ते लिकानाच्या लिस्तारा आनी देर्बे नगरांनी पळून गेले.
आनी तुय आनी भोंवतणीच्या गांवांनी ताणें शुभ वर्तमान परगोटलें. लिस्तारांत एक अपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान तोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्यान ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलेलें तें लोकांचे उपरचीन पळयना फुडें योगानाच्या भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नाबासाक ताणें जियोस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडल्यान आसलेल्या जियोसाच्या मंदिराच्या इनाकींक हार घालून न्हेसवलेले पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो येवन भेटूंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्ड्या देवाक पाठ करून स्वर्ग आनी संवसार आनी समुद्र आनी तांचे भितर आसा तितले रोसलां त्या जिवा देवाशी परतून येयात. आदल्या पिणक्यांनी आपली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मायलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावंक ना. सर्गार तान तो पावस धाडटा, काला पोरमणें फळां उपटून करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल कोत्ता. इतलें सांगूनय आपणाक जेवण करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव आगवड जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. आमचो जबाब जातलो, आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय. बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. परत म्हणुया, आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय. बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सोरेस्परा, आमकां न्हय. बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभवार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण ताच्यो मुर्त्यो रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर रचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशांक ताणें देणें. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय. बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पराक जोय जोय. पवित्र आत्मो तुमकां सगळ्यांक शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराक जोय. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं.
जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय. हें अशें कितें? जेजून ताका परतीपाळ केलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. आमी ताचे तांय येतल्या आनी ताचे सवें तिखाण करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदीं आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां शारोती दितलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका ख्रिस्त. तुच्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या 5व्या सातोळ्यान आमी भितर सरल्या, आनी ह्या 5व्या सातोळ्यान भितर सरता आसतना आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान पवित्र त्रित्वी आजीर जाता. हांव आनी बाप एकूच हें जेजून सांगलां. जाल्यार जो कोण म्हजो मोग करता तो बापाचो मोग करता, आनी जो कोण म्हजो मोग करता ताचे सवें आमी जियेतल्या. हें जेजू सांगता आसतना पवित्र आत्मो वो शारोती आपूण धाडटलो ही भासावणी जेजून केल्या. म्हणटच बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ते एक जण एक देव अशें आमी म्हणटा. आमचो भावार्थ आमकां ह्या त्रिएक देवाचेर आमचो भावार्थ आसा तो दाखयता. जाल्यार बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो जरी तर आमचे भितर आसा जाल्यार आमी जण एकलो जाता हातयारां देवाची. बापाचो मोग करूंक, जेजूचें उतर आयकूंक आनी पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमी चलूंक जरी तर तयार आसा जाल्यार आमी जाता हातयारां. आनी हातयारां कसलीं? हातयारां पेकोवणी हाडपाची, हातयारां बरें तें शिकोवपाची, हातयारां प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता बाग्योन पावलू हें हातयार जालें पेकोवणी दिवपाचें. हो जल्मान तावन जो अपंगूळ मनीस आसलो ताका ताणें बरो केलो, आपल्या पांयाचेर तो नीट उबो रावलो. लोकांक पळोवपाक बरें दिसता त्यो मिलाग्री, वो करून असल्यो पेकोवण्योच्यो, हिलींग, कोणाची भलायकी बरी जाली वो कोणाक मेल्ल्यांतलो जिवन केलो, असलीं वचोरयां पळयत जाल्यार लोक आनीक उमेदीन भरता. आनी असलेंच ह्या पयल्या वाचपान आमी पळयता लिस्त्रा शारान हांगासर घडलें. ह्या अपांगुळाक जेन्ना बरो केलो, हिलींग दिलें, तेन्ना लोक सगलो उमेदीन भरलो. आनी जे खरेपणी हातयारां आसलीं देवाची तांकांच देव केलो. जशें घोडे एक आवय वो एक बापूय आपल्या भुरग्याक चोनरीम दाखयता, ओ पळय चोनरीम. भुरगो जरी तर चोनरीम पळोवचे सुवातेर बोट पळोवन रावता जाल्यार चोनरिमाची जी सोबिताय आसा ती ताका पळोवंक मेळची ना. आनी आमकां जायते पावटी आतां अशें जाल्लें आसा, जी हातयारां आसात देवाची आमकां बरेपण दाखोवंक, देवाचो मोग दाखोवंक, देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमकां आजीर करूंक, जायते पावटी ही हातयारां आसात तांकांच आमी देव केल्यात. जी बोटां आसात तांकां आमी देव केल्यात. म्हणटच द सायन बिकम्स द रियलिटी जायते पावटी फॉर अस. आनी असल्या वेळार आमी सांडटा. आयज आमकां ही हातयारां जी दिल्यांत जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां, हांव तुमकां शारोती धाडटलो तेन्ना तो तुमकां शिकयतलो.
आनी जो कोण हे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे जियेता आनी चलता तो की देवाचें हें खरें हातयार, हें खरें इन्स्ट्रुमेंट. जाल्यार आमी जण एकलो हें हातयार जावन दुसऱ्यांक मोग दिवंक, दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक आमकां ही खरी कृपा दिल्ली आसा. जरी तर आमच्यान जायना आजून पासून दुसऱ्यांक बरें करूंक वा दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक, हाचो अर्थ आमी आजून पासून ही त्रिएक देवाची भरती आमचे भितर घेवंक ना. जरी तर आमी ही भरती बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्म्याची आमचे भितर घेतली जाल्यार आमच्यान कितेंय करूंक जाता. आनी हें जेजून सांगलेलें आसा, सांसवाच्या कोण्या इतलो तुका भावार्थ आसत जाल्यार तुज्यान त्या झाडाक उठ आनी दर्यान वच म्हणून सांगूंक जातलें. जो कोण हो विस्वास दवरता ताच्यान जेजूच्या मिसावान मिसळ जावंक जातलें. आनीक हांव करतां ताच्याहून व्हडलीं कर्तुत्वां ताच्यान करूंक जातलीं हें जेजून भासायिल्लें आसा. पूण जरी तर आजून पासून आमच्यान जायना हाचो अर्थ आमी आजून पासून ही भरती घेवंक ना. तर आमकां खेरीत सोयेक भोव करून जेन्ना आतां सगळें बंद पडलेलें आसा, लॉकडावन जाल्लें आसा, आमकां जाय ते सोयेक दिल्ले आसात आमी देवाच्या मोगाचीं जावपाक, देवाच्या उतरांत आमी भितर सरपाक, आमचो एक घोराबो कसो आमी एक मुळावी पवित्र सभा कशी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक आनी तें आमच्या जिवितांत जियोवपाक. थंयच आमच्यान एकामेकाक ही पेकोवणी आमच्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान दिवंक जाता. पूण जायते पावटी पवित्र आत्म्याची प्रेरणा कुशीन दवरून आमी आमची संवसारी प्रेरणाच घेवन मुखार गेल्या, ताळणीन पडल्या, पातकाक सांपडल्या आनी एकामेकाकूय आमी पातकान घातल्या. तर आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया, आमी पेकोवणी दितलीं हातयारां एकामेकाक जावंक, बापाचो मोग करूंक, जेजूचें उतर आयकूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे आमचें जिवीत चलूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. भेटवणे वेळार गीत गावया. C18 पेज नंबर 36. C18 पेज नंबर 36. Ni conosco vita, ci donato molto ja. Amico broto jarkota, gaza nam ci to jarkoja. Amik dakar rozpytujta, ami am ci betoja. Sarò cotto condita, più kami ai tisavia. Sogice monto ya zakle, buktan marun laki soria. Sarò cotto più zakle, più kami ai tisavia. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान स्वर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सोबेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार चडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सरस परत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली.
जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सरस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सय सय, सरस्वराची नावे येता ताका सय, उंचरगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. जेजू जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बापाचो मोग करून, पुताचें उतर आयकून आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक उक्ती रावून आमच्यान हातयारां जावंक जाता. आनी जीं कोण हातयारां जातात तीं देवाची. आमकां जण एकल्याक हें भाग मागुया जें आमकां फावो केल्लें आसा तें आमी घेवंक देवाच्या उतरांतल्यान आनीक पवित्र संस्कारांतल्यान आमकां कुरपा दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाला जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूंवन सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांक घेवन आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घोडेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुज्या कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Otmiamo ciagaionku Rushakayo lasso Moje bito dieta Moje Dziwo Jezu. Otmiamo ciagaionku Rushakayo lasso Moje bito dieta Moje bito dziwo Jezu. सोमी म्हणटा, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. सर्वेस्पराक जय. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैमाक तूं ओकोद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटांचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भावार्थान आमचें मागणें आनीक एक पावटी देवा मुखार दवरुया. सर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा,
सोर पदवीधरान काकुटसार देवा तुझे आखे रचनेचो तुझ्या आख्या रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय प्रिमीत मोग कोत्ताय संवसार भर संसार भर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत कष्टवलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाडा येईन ती कोणवाला आयकून घे ऐकून घे यावचीच सुरू जाल्ली यावची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणा खाली येऊन हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूच बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आणि तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बोल शक्ती मेळचे खातीर मेचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुझो आधार मागो आमी तुजे सरशी आम्ही तुझे सशी येता येता हे पिडेचेर हे पिढेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणाधिक वासीन एक गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनच सोडून काढ आदार दी म्हूण आधार दे म्हण तुजे लागीं तुझे लागीं आमी मागता आम्ही मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर पतीच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक फावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्या वरवीं आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F21 पेज 95. F21 पेज 95. आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसाराक आमी वचूंक जाय. निर्विताच्या उंड्या पोसनाक संवसाराक आमी वचूंक जाय. एकाच मनान आनी भावार्था सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळतो दोनिया. एकाच मनान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळतो दोनिया.